इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीच्या दिवचल फाट्यावर 3 दिवचल पालिकेच्या सफाई कामगारांक किचन सेट वाटले. पालिकेत आयोजित केल्ल्या सुवाळ्याक मुख्य अधिकारी सचिन देसाय, रेड क्रॉस सोसायटीचे अध्यक्ष सागर शेट्टी आणि हेर हजर आशिल्ले. वट्ट 24 बायलो कामगारांक हे किचन सेट दिले. अप्रिशिएट करतात त्यांना जायते तरेन त्यांच्याकडे पावपाचो प्रयत्न करतात. तातूंतलो हो एक प्रयत्न आसा. हे मुद्दाम किचनान वापरपाचे जे युटेन्सिल्स आसा ते आमकां रेड क्रॉसान दिल्ले आसा ते आमी आज तुमकां दितले. सांगपा म्हणल्यार कोविडच्या टायमार सुद्दां आमी फूड पॅकेट्स जावं आनी मागीर तांच्यांनी आमकां हे तुमच्या खातीर हे दिल्ले म्हणजे फूड पॅकेट्स वेगळे आनी दुसरे स्पेशल दिल्ले म्हणजे नेस्ले कडसून जे आयले ते सुद्दां आमी तुमकां पावयल्ले. रेड क्रॉस सोसायटी तर्फे सगळ्या जशें हांव हेज्या पयलीं उलयतां आज स्वच्छता जे आमचे सगळे वर्कर्स आसा तांचो रोल बरोच आयज वाडलेलो आसा आनी तांचो एक इम्पॉर्टंट असो रोल आयज जाल्लो आसा. स्वच्छ भारत जे आमी म्हणटात ते करपा खातीर आनी सो तेंच्या खातीर तेणी एक बरो युटेन्सिल्स दिवपाचो हें केला. सो इट्स बरो इनिशिएटीव तेणी घेतलेलो आसा.